बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पातकाचो काळोख आणि बेविश्वासाचो अंधकार प्रेरक आत्म्याच्या आणि दैवीक शब्दाच्या उसवडात हावन पैस जावं दी आणि जेजूचे पवित्र काळीज सुमेस्तांच्या काळजांनी रास करून दी म्हणून आर्नोल्ड जॉन्सनाचे मागणे जावन आसले. आज मगचनो नोवेनाचो 7वो दीस आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आर्नोल्ड जॉन्सन आणि जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण. ह्या घडये सुम्याक आमच्या मोवाळ मोगाळ सुम्याक पवित्र काळीज सुम्याचें जावन आसा. आमचे खातीर तें मोगान पेट्टा. त्या सुम्या मुखार आमी दिंबी घालया, ताका नमान करया आनी ताका आराधन करून गावया आमी गीत आयल्या बापा तुजे चरणी K11 पेज 153. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah.
जेजू थंय एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसा. आर्नोल्ड जॉन्सनाचें मागणें थंयच जावन आसलें. जेजूचें बो पवित्र काळीज समेस्तच्या काळजांनी रास करून दी म्हणून. कुलोसेकरांचे पत्रांत अवस्वर 2 आमी 12वी आनी 14वी आनी 17वी वळ काडल्यार सांत पावलो आमकां अशें सांगता. देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं, देखून कनवळायचें, दयाळायचें, दीनपणाचें, मोवळायचें आनी सोंसणिकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. 5 संगती तो थंयसर सांगता. जेजूचें काळीज आसलें. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो म्हजे लागचें शिका म्हणटा समी. आनी 14वी वळ. पूण ह्या चडशे गुना प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग आनी मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. आनी 17वी वळ. उतरान जावं करनेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सकड सुमया जेजूचे नांवे करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो पवित्र त्रिंदादीक आमी भेटा जाय तर जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी भेटा जाय आनी आमच्याय काळजांत देवाक आमी भेटयेत. पवित्र त्रिंदाद आमच्या काळजांत वस्ती करता. आज जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करतना मागीर आर्नोल्ड जॉन्सनाक पवित्र काळजांत आसलो तो मोग आमी नियाळतना देवाक अर्गां दिवया. त्या काळजा मुखांतर सुमयान आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या, आमचे थंय जायते उपकार केल्ल्या आसका अर्गां दिवन ताच्या पवित्र काळजाक आमी मान करतना हें गीत आमी गावया. सांगाता ताळयो पटोवन संतोशान सुमयाक अर्गां दिवया. H8 पेज 76. हालेलुया हालेलुया. सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. ताळयो पटोवन आमी गावया. Alleluia, alleluia, sommiak ami अर्गां दिवया. Alleluia, 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 sommiak ami अर्गां दिवया. Alleluia, 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 sommiak ami अर्गां दिवया. Alleluia. सुमी कितलो बरो कालतो आनी बळो कालत्या आनी बळ्या काळज आसा. ते सुमयाक ताच्या मानाक ताच्या मोगाक आज आमी अर्गां दिवया. स्तुती करया. हालेलुया गावया. सुमी कितलो बरो कालतो आनी बळो. 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 ताच्या नांवाक गावया आमी हालेलुया. ताच्या नांवाक गावया आमी हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, हालेलुया, सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. वैद्य सुमयाचो मोग व्हरतो ताची काकूळट व्हरता. कितलो स्वादी ताचो मोग कितलो मोलादी. ताचें काळीज आमच्या मोगान पेटता. सदांच तें पेटलेलें आसा आमच्या मोगान. सुमयाचो मोग आमी साकया. ताची काकूळट आमी मागया सोडया. ताच्या मोगा काकूळटीक आज मान करया आनी ताका हालेलुया गावया. सुमी कितलो स्वादी अति मोलादी. सुमी कितलो स्वादीक अति मोलादी. सुमी कितलो स्वादी अति मोलादी. सुमी कितलो स्वादीक
ताका आमी सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया सुनिया कामी अर्गा दिया हालेलुया हालेलुया सुनिया कामी अर्गा दिया हालेलुया. आज भगवान आर्नोल्ड जॉन्सन सोबत मिळून तुझ्या पवित्र काळजाक आमी आज मान करतस शुक्रार सदीस सुम्या समोग आमी निया सुम्याची दया आमी निया तो आमचो सुमी सर्वंदार वसवंदार त्याच्या काळजांत आमकां जागो आसा तशें काळीज बिरमोतेन बदललें कनवळ्यान बदललें जावन आसा ते सुम्याक निरंतर घालुया ताचे दयेन संतोश पावया. सुमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो भुजवंदार 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 रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सुवादार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सुवादार. हालेलुया हालेलुया सुमिया कामी अर्गा दिव्या हालेलुया 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 सुमिया कामी अर्गा दिव्या हालेलुया सुमिया कामी अर्गा दिव्या हालेलुया सुमिया कामी अर्गा दिव्या हालेलुया 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 तुम खालतो आणि बळास आमचे सर्वंदार हालेलुया हालेलुया तुझं मोग वाटतोस वरती तुझ्या आणि आपण आमच्या मोगात तुझ्या काकून सगळ्या पवित्र काळ सामकाल आमच्या रूपला बेसवांत कर गाणिता हालेलुया मान करता तुका वाक्यंता बाबीनो या दिसांनी आमी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मनाक नवेन करन आसा विविध विशय आमी नियाळून आसा. आज ताचे नवेन असो 7वो दीस आनी आमी नियाळसो विशय जावन आसा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण जेजूच्या पवित्र काळजाचो कसो ताणें मोग केलो आनी कितलो मोग ताका आसलो थोडो नियाळ आमी करया. भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक जेजूचे पवित्र काळीज भोव मोगाचे आनी लक्षिलो संबंध ताका आसलो. भोवशा हे भक्तीपणी ताका कुटुंबांतावन लाभिल्लें जावंक पुरो पूण तो याजक जाल्या नंतर ताणें सुरू केल्लें तें पत्र आनी ताकाय ताणें नांव हेंच दिल्लें 1873 श्वेत मेसावाच्या मोगान बरलेलो तो एक म्हयन्याळें पत्र आरंभ करता ताचें नांव तो अशें दवरता पवित्र काळजाचे धाकटुले दूत लिटल मेसेंजर्स ऑफ सेक्रेड हार्ट म्हणून. आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक भोव लक्षिलो संबंध आसा केल्लो हे भक्तीपण भोव पुरातन जाल्यारय पूण आर्नोल्डाक भोव मोगाचें तें जावन आसलें. एक तरणाटो याजक तो जावन आसतना सयत म्हणटात ताणें जेजूच्या पवित्र काळजाचो विशेष मोग केल्ले निमती खरी एका शुक्रारा जेजूच्या पवित्र काळजाक तो मीस बटयतलो आनी आपल्या याजकपणाच्या देण्या खातीर देवाक तो अर्घां दितालो. आनी आमकांय आमच्या मेळांत खरी एक म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक तो शुक्रार भेटयचय म्हणून आमकां ताणें उलो दिला. आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचो चडनी चड मोग केल्लो तो म्हणटालो जेजूचें काळीज पवित्र त्रिंदादीचें ताबेर्नाकल तो म्हणटालो. पवित्र त्रिंदाद आमकां तें जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी पवित्र त्रिंदादीक भेटयेत
पवित्रिंदा दिसो भेट आमी जेजूच्या पवित्र काळजांत करयेत म्हणून तो सांगतालो. बोवा पुरबायचो नियाळ, बोवा पुरबायचो संबंद ताका जेजूच्या पवित्र काळजांत आसलो. ताणें सांगचें आसलें जेजूच्या पवित्र काळजांत पवित्रिंदा दीस वस्ती करता मात्र न्ही, आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी पवित्र आत्म्याक कसलो संबंद आसलो. तो म्हणटालो जेजू संवसारी आसतना जीसस हार्ट इज अ ह्युमन हार्ट. मनशाचें काळीज आनी मनशाकुळाच्या मोगान पेटचें तें काळीज, आनी त्या काळजांत आमी जर तर भितर सरल्या तर त्या काळजांत जे आटे बिटे, त्या काळजांत कितलो मोग आसा, त्या काळजांत जेजूच्या काळजांत कितें आसा तें सक्कड आमी जाणा जावया. तो म्हणटालो पूण जेजूच्या काळजाक आनी पवित्र आत्म्याक कसलो संबंद. तो म्हणटालो ताचें काळीज पवित्र आत्म्याच्या मोगान पेटतालें आनी ताच्या काळजा मुखांत्र पवित्र आत्मो हर एक कृपा आनी दया वाडयतालो. जेजू संवसारी आसतना आमी एक दीस पवित्र पुस्तकाचेर गेली जाल्यार आमकां कळटा जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरलें म्हणून कितले कडेन आमी वाचता. लोकांचो जोमो पळोवन ताचें काळीज बिरमोतेन भरलें, ताचें काळीज कळवळ्ळें, ताचें काळीज मोवाळ जालें. लाजर तसो मोगाचो इश्ट सरतना सयत जेजू एक मोठें वाक्य जॉन चॅप्टर 11:35 आमी वाचता. जेजू रडलो. जेजू थंय मोवाळ मोगाळ काळीज. तरी दिसो पूत एकच पूत सरलेल्या वेळार कोणेंय जेजू कडेन विचारलें ना ताका जिवंत कर म्हणून. पूण जेजूच त्या विधवेचें दूख समजता आनी जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरता आनी ताच्या पुताक तो जिवंत करता. आनी जर तर जेजून असर्यां केल्यान मोगाळ बाबा आनी बेनी, एक कारान जेजून केल्ल्या असर्यांक पिडा गुण केली, बरें केलें, तरी एक कारान ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जीसस हॅड कंपॅशन. मोवाळ्यान बिरमोतेन कणवळ्यान भरलेलें ताचें काळीज. देखून भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक विशेश मोग जेजूच्या पवित्र काळजाचो. तो म्हणटालो जो आमचो वांजेल आवयसोर 14:20 वळ आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. बोवा पुरबायचें उतर जॉन चॅप्टर 14:23. जेजू अशें म्हणटा, तुमी जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगीं ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. जो म्हजो मोग करता ताचो बापय मोग करता, आमी दोगीं येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. जेजून देखून भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी त्रिंदादेक पेटासय. जेजूचें काळीजच ते पवित्रिंदादेचें ताबेर्नाकल जावन आसा म्हणून. तरी एक घडीभर आज आमी दोळे धांपया. ह्या 7व्या दिसा नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी नियाळ करन आसा जेजूच्या पवित्र काळजा विशयन आनी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक आसलो तो संबंध वा ताच्या मोगा विशयन. जेजूचें काळीज मोवाळ मोगाळ जावन आसा. जीसस हॅज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल. सगळ्यां खातीर, प्रत्येक तरान पातक्यां खातीर, प्रत्येक तरान पिडेस्तां खातीर आज आमी मागया. पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, एकसुऱ्यां खातीर सगळ्यांक आमी समर्पण करया. जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिवया आनी आमचें मागणें जावं आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना सुवें ते जेजूचें पवित्र काळीज समेस्तांच्या काळजांनी रास करूं दी. त्याच मोगान आमचें काळीज पेटलेलें आसूं दी सदांच. आज आमची रियेक सवा मागणी प्रत्येक तरान पिडेस्तांक कश्टतल्यांक, प्रायवतांक, एकसुऱ्यांक, आज बरोवसो सणलेल्यांक, निराश जाल्ल्यांक समेस्तांक जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिवया. तांकां तार आमी गायतना आमचें समर्पण आमी करया. I-34 पेज 127. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो.
तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया तुझो मोग वरतो धनिया सर्गी सोदरबार सांडून संवसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुझो सर्गी सोदरबार सांडून संवसारी आयलो कसो उपकाराटो हांव तुझो तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो धनिया सोमियाचो मोग वरतो ताची दया वरतो पिडेश्रेन वळवळच्या लोकांचेर बीन मोतेन भरलो त्याच मोवाळायन काकुळतीन कणवळायन बरोवन तांकां बोरें केलो आज आमकां समी घडीत आसा खरी एक पिढी सांग खरी एक आमचे गरजो समी आशिर्वादीत करता ह्या बावडतान बरवशान मोगान आमकांच कधी एक रान पिडीत कश्टान संकश्ट आसल्यांक आमी भेटोवया आनी समियाची कृपा आमी मागया आनी सोया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडे वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुझी वडवीक हांव गाता धनिया ओय सोमिया तुजे मुखार आयिल्ल्या कोणाकच तुवें खाली हातांनी पाटी धाडूना तुजी बसावणी जावन आसा बाबा म्हजे आदीन केल्ले सक्कड म्हजे सरशी येतले म्हजे सरशी येतल्याक हांव कोणाकच केदींच पयस करिना म्हण तूं सांगता कश्ट दिलो न्हू येया वसन वयतलो न्हू येया दितलो विशय तुमकां म्हणलो हांव सादें आंबोळ्या आनी कालच्या काळजाचो म्हजे लागचें शिका म्हणलो जेचो आस तुजे लागीं आमी येता आवडतान बरवशान मोगा आमकांच आनी आमचें कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां आनी प्रत्येक तरेन आयच्या दिसा पिडी सान कश्ट दिल्यांक तुका बेडयता मणिपुरांत कश्टांच्या भावने इस्रायल पॅलेस्टिना झुजांत आज अडचणेन कश्टांत आसले रशिया युक्रेनामध्ये आसचे तें झूज आमचे विविध राष्ट्र सगळो संवसार आमचो देश आमचो गांव मुखले आमचें इलेक्शन समया तें जनरल इलेक्शनचें आसा सगळें तुका बेडयता तुज्या पवित्र काळजाक आमी बेडयता त्या काळजांत हांव समया तुजी कृपा आमचेर हर एक राष्ट्रांचेर आमच्या गांवाचेर मणिपुरांत कश्टांच्या भाव भयणींचेर आमच्या कुटुंबाचेर आज कश्टा संकश्टान वायटान समया गुलामपणांत आशिल्ल्यांचेर हर एकल्यांचेर देवो तुजें काळीज मोगान पेटलेलें आसा समया त्या काळजांत हांव वळची ती कृपा ती दया ती काकूळट ती बुगून करची सकल समया हर एकल्यांक लाभय म्हणून समया तुजो मोग वाखलो तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हणून आमी मागता भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मसतेन समया आज आमी मागता बेसांव घाल समया आशिर्वादीत कर समया तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया
तुझे मुखर सर फोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू माका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू माका जाय तुझे मुखर सर फोडून सोमिया तुझे आराधन करता उदनिया तुझे मुखर सर फोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग वरतो सोमिया बोरें करसो गुण करसो तुझो मोग वरतो सोमिया आशीर्वादित करसो कृपेन भरसो तुका गादिता सोमिया तुझी भोडवी गाता सोमिया हालेलुया उसने आशीर्वादित कर दिया सीधा मगन तब पवित्र काल सुरकादी पवित्र काळीज समयीstanच्या काळजांनी रास करून लावून भगवंतार जानसन स्वामी आज मागतसना विविध समामे भेटूया आज जन्म दिवस आचरण करची जॅनेट रोड्रिगस सुळ्या ऑल्विन रोड्रिगस नाळा माविना कट्टे जॉन पिरेरा व मंचूर काजरची एनिवर्सरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी रोशन आणि एल्वीरा लोबो अंजलोर 36th वेडिंग एनिवर्सरी सिडनी आणि ज्योती मेंडोन्सा उडुपी विजय आणि फ्लेवी डिसोजा वलेन्सिया 55th wedding anniversary Mrs. Paul D'Souza Shri Prasta Complex Argandi Mukam Kamisarla Sor Besavangati Sunita Pinto Karambar Rita Dikunna Sor Uppkar Medalakatir Sunita Fernandez Vasai Rashens Herald D'Souza Mudarangadi प्रत्येक त्या समागती रमी मक्ताम पिढी सनी कष्ट दिल्यापासून मक्त सनाविषयी सवनास for speedy recovery Philomena Fernandez Devadin Zallan Swami Udas Kartam Cyrilani Felix de Costa Kinigoli Philip Dias Mulun Natalia Fernandez Kulshekar Garjavanda Chatmyak Denzel Meneges Berman Kulodin Latmyak Gatir Carmen Furtado Mulki Rodriguez Kutman Sarlangatir John Rodriguez Bandu West John D'Souza Beltangadi 7th death anniversary Judith Mascarenas Malligatte 12th death anniversary Louis A. Jans Bangalore Devadin Anasal D'Souza Pilar Joachim D'Souza Goregaon Joseph and Natalia D'Souza Madenter Piat Vegas and Baptist Fernandez Madenter Kutman Salala Katire Clement D'Souza Madenter Lazarus and Magdalene Brito Carcol Tashens Presidi Costa Badravati on her birthday remembrance. So this was me Beton, Tachim Besama Mixon Givia.
व्यास एका स्थळ्या उल्हासून ती एक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूपारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुगाच्या न्हंयच्या प्रवेश गीतांत आमी अशें वाचता. उंच सिंहासनार बसलेल्या एका दादल्याक हांवें देखलो. दुतांचे दरबार ताका एका ताळ्यान वाखाणून अशें वंदितले. ताची राजवडकी ससनाच्या ससनाक बाळटा. वय मोगाच्या न्हू आमच्या देवाची राजवडकी ससनाच्या ससनाक बाळटा. सदांच तो आमचो मोग करता. आयच्या किर्तनांत आमी वाचता तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काल हर्सितलो. वय देव आमचो मोग करता, निरंतरी मोग करता आनी ताचो मोग दृढ जावन आसा. तो केदींच आमकां मोग करिनासतना रावना. आमी पातकी तरी तो आमचो मोग करता. आमी सुकोन गेल्यारी तो आमचो मोग करता. हर एक घडये देवाचो मोग अपरिमीत जावन आसा. त्या देवाक ह्या सकाळी फुडें आमचें सगळें जिवन, आमची कुटुंबां, आमची समाज आमी ह्या देवाक समर्पण दिवया. ताचो आदार मागया, ताची बेसांवां आपणावया आनी एक बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक, देवाक मानता तसली जिणी जियोंक जाय ती कृपा आमी मागून घेवया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां, आमच्यो सुखी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापाचें बोगसाणें आमी मागया. संगी म्हणया हांव पातकी सर्वधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुदां संकवाल मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगळा बापा आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयान आयकून घे. आमी कितें करचें तें तूं आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ आनी घटाय दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून इस्रायलाचे सगळे मलगडे एकठांय जाले आनी रामान सामुएला सशीन आयले. तांणी ताका म्हळें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलना. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात ते परी आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी. अशें तांणी मागल्लें तें सामुएलाक बरें लागलें ना. ताणें सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान
सामुएलाक म्हळें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामुएलान सर्वेस्पराची 6 उतरां कळीत केली. ताणें तांकां म्हळें, तुमचे राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या झुजाचे, रथांचे आनी घोड्याचे सेवेक लायतलो आनी ते रथां मुखार धांवतले. तो तांकां 1000 आनी 50 सैनिकांच्या जम्याची फुडारी करतलो. तो तांकां आपली शेतां भाटां कोसूंक आनी लुवोवंक, आपली झुजाची हातेरां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासो सुगंध द्रव्यां करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां, दाखामळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळेचो आनी दाखांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकराक आनी साकर न्ही, तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपणाच्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांतलो दांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागोन घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मरतल्यात. पूण त्या दिसा सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवंक सोडना. पूण सामुएलाची उतरां आयकूंक लोक काबूल जालो ना. तांणी म्हळें, ना आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां बरी जातल्या. आमचो राय आमचेर राजवटगी चलयतलो, आमचे फुडल्यान वेतलो आनी आमची झुजां झुजतलो. सामुएलान लोकांक सांगलें. तें सगळें आयकलें आनी तें सर्वेस्पराच्या कानाक घालें. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तांचें उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायलाच्या मनशांक म्हळें, फाटीं वचा, एकलो आपापल्या शहरात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परास हांव सदांकाळ वर्णितलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदांकाळ वर्णितलो. उत्सवाच्यो बोबो मार अणभव आसलेल्या परजाक खरीच बगी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवाय थंय ती आनंद भोगता आनी नितीवंतपणांत वसतले तांचें सुभागपण. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदांकाळ वर्णितलो. तूंच तांची राजवटगी, तूंच तांचें बळ, तुजेच दयेन उखोवन धरता आमच्या जैताचे कोम. खरेंच सर्वेस्पर आमच्या रक्षकाचें ढाल, इस्रायलाचो पवित्र देव, खरोच आमचो राजा. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाळ हांव वर्णितलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नातरलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण
एक आरी घराक ताचे सरशीन उखलून हाडून आयले. पूण लोकांचे केटे निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदून आसल्या हांतरुणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसालीं. तो वेळ थंयच बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देवनिंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणांच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरी घराक सांगूंक खंयचें सड सोंपें? तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणचें, की उठ, तुजें हांतरुण घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतरुण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणांच आपलें हांतरुण घेवन जमो जाल्ल्या सकडां हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजनीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळू देखिल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सामुएल एक बरो प्रवादी जावन जियेलो. देवाचें काम तो करनासलो. देवाचे उद्देश तो लोकांक समजोवनासलो. आनी त्या वेळार इस्रायलाच्या मलगड्यांनी वचून ताचे लागीं विचारलें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी चड तेंप तूं उरचो नाय, आसचो नाय. देखून आमकां एक राय जाय. आमकां चलोवन व्हरूंक हेर राष्ट्रां मदें आमचें राष्ट्र श्रेश्ठ करूंक आमकां एक राय जाय म्हणून इस्रायलीचे मलगडे सामुएला लागीं विचारतात. आनी सामुएल तांकां सांगता, देवच तुमचो राय. तुमकां रसुल्लो, तुमकां पोसता तो येदोळ म्हणसर तुमकां राखून व्हेल्लो देवच तुमचो राय. दुसरो राय तुमकां गरज ना. तरी पूण ते मलगडे परतात परत्यान, ना, आमकां एक राय जाय, संवसारी राय जाय. आनी तेन्ना देव सामुएलाच्या मुखांत त्या मलगड्यांक सांगता, वय खंडी जावन तुमकां एक राय लाभतलो, पूण तो राय तुमकां लुटतलो आनी तुमच्या दांतले एक वांटो तो घेतलो आनी तुमच्या भुरग्यांक तो साकर करतलो, साकरणी करतलो. आनी अशें देव आपल्या लोकांक सत्राय सांगता. आमकां कळीत आसा, आजकाल आमी आमच्या संवसारार पळयल्यार जायते संवसारी राय आपल्याच फायद्या खातीर काम करतात. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर काम करचे राय भारी उणे आसात. आपल्या आपल्या कुटुंबाक, आपल्या आपल्या
लक्षिल्यांक बरें करचें सोन न्हू करचें शिवाय ते फेल्याच्या सेवेंत नांत हें आमकां कळीत आसा. आमकां राय एकच देव रसुल्लो तो आमकां बऱ्या वाटेन चलोवन व्हरता, न्यायनितीच्या वाटेन चलोवन व्हरता, सतच्या वाटेन तो चलोवन व्हरता, प्रामाणीकपणान तो आमकां चलोवन व्हरता. देखून आमी निरंतरी आमच्या फुडाऱ्यां पासून मागात जाय. सबार फुडारी बरे आसात आमकां कळीत आसा. सबार फुडारी आपणा पासूनच काम करतात शिवाय लोकां पासून ते काम करिनात. तसल्या पासून आमी विशेश तरेन मागा जाय. जावंक पुरो राजकीय फुडारी, जावंक पुरो धर्मीक फुडारी, आमचें काम जावन आसा लोकांच्या उदरगते पासून काम करचें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एक आरिगाराक 6 जण जेजू लागीं आपोवन हाडटात आनी ते जेजू लागीं विनंती करतात त्या आरिगाराक बरें करूंक. आनी तांचो भावार्थ विशेश जावन आसलो त्या 6 जाणांचो. त्या आरिगाराक जेजू लागीं हाडूंक थंयसर अवकाश नासलो. लोकांचो जमो इतलो व्हड आसलो की तांकां त्या आरिगाराक जेजूच्या समकड हाडूंक तांकां जावना. देखून ते वयर वचून पाकें ओपन करून त्या आरिगाराक जेजूच्या पांया तळा हाडटात आनी ताका बरें करूंक विनंती करतात. मोगाच्यानो आमकां 3 संगती क्रिस्तांवांक भोव गरजेच्यो. भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. आनी ह्या 6 जाणांतय ह्यो 3 संगती विशेश तरेन आशिल्ल्यो. देवातय जेजूतय तांकां भावार्थ आशिल्लो. हो मनीस आरिगार बरो जातलो म्हणलो भरवोसो तांचे लागीं आशिल्लो आनी तांचे लागीं भरपूर मोग ह्या आरिगारांतय आशिल्लो. देखून ते ताका उखलून जेजूच्या पांया तळा हाडटात आनी तांच्या भावार्थाक भरवशाक आनी मोगाक स्पंदन करून जेजू त्या आरिगाराक बरें करता. मात्र न्हय, आपूण कोण म्हणलें तो थंयसर दाखोवन दिता. हांव देवाचो पूत. ना केवल तुमची भलायकी बरी करचें हक्क म्हाका आसा, पूण तुमची पातकां समेत भोगसूचें देणें देवान म्हाका दिलां म्हणलें सत जेजू थंयसर प्रगट करता. जेजू देवूच जावन आसा, देवाचो तो पूत जावन आसा. आमी मागिल्लें सगळें दिवंक तो सदांच आयतो आसा. भावार्थान, भरवशान आनी मोगान जें कितें आमी मागता तें सगळें तो आमकां दिता. तर मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देव आमचो भावार्थ, भरवसो आनी मोग वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. सगळ्या मनशा कुळांतय ह्यो 3 संगती उदेवन येवन दीत आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं जावन जिवंक, क्रिस्ताचे खरे पटलावदारी जावन जिवंक तोच आमकां कुमोग करून दी. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्याव काणिको, घे बापा मोगान त्यो. भक्तीपणान आमी येता, वायन उंडो भेटून दिता, सर्व समते समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें, सर तेसांवा सोवें, सर पुदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान
आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पुसेबेच्या आदबा सर्वेस्पोर म्हणून घे. बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता तें सर आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पतेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीन सगळो हो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी ही स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच जेजून आपल्या पवित्र हातांनी खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल साल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगता, सगळ्या धर्म भावा आनी भयणी सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय.
जिवनपण असो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सो मेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया. देव तांची सर पातकां भोगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो कर म्हणून आमी मागया. आमाचो मेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मेळे संगती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आमचो येसुडीचो घडणार. जुजे फ्रेनाडा मेट्स चायना गेल्लो येसुडीचो पयलो मिशनरी. सर माट्टीर आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मगाच्यान परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो सगळ्या मनशा कुळाच्यो आनी सगळ्या संवसाराच्यो गरजो देवा समोर दवरन सगळ्यांतय देवाची शांती समाधान रास कर म्हणून मागून जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्वरा सर वायटांतली विघ्नां आनवारांतली पिडेशिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशा नतरेक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळटपणाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. माया मोग सुकृत जावन एकामेकाक शांती पाठवुया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमचो राय शांती समाधान हाडचो देवाचो एकलोचो पूत शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे म्हाका फावना जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दिवो जिणी नंदन करता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. ह्या आमी कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार मोकत सदां काळ जेजू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो
म्हाका म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो, मोग करता सदांच जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू.